हरे कृष्णा ಒಟ್ಟು ಬಂಧುನಿ ಭಗಿನಿಯೋಕ್ ಮಗಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ गुरु चरणाक मगले प्रणाम अर्पित करून एक सन्न प्रयास 18th चॅप्टरचे श्लोक 41 to 48 श्लोकाबद्दल उल्लेख प्रयत्न करता गुरु प्रेयर करून मगले डिस्कोर्स स्टार्ट करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। आम्ही आता एक कंटिन्यूअस एक लास्ट फ्रायडे 18th चॅप्टर स्टार्ट केले। तो 18th चॅप्टरांत द परफेक्शन ऑफ रिनाउन्सिएशन म्हळ्यार परफेक्शन कसं नाही म्हण 17th चॅप्टराक एक्चुअली हे भगवद्गीता एंड झाला 18th चॅप्टराक सारांश दिते रस्त्याचे भगवद्गीताचे आणि रिनाउन्सिएशन कशी आम्ही ऑस्टिरिटी करका कशी योग करका म्हणून आम्ही आता समजून घेते रसत 41st श्लोकाक 40th श्लोकात कसं सांगला भगवंतानं की कसले among the demigods also कोणी 3 modes of material nature भायर ना nobody is free वट्टू लोक या 3 modes of material nature अंदर येता प्रकृती गुण हात भितरी येताची ओनली कृष्णाक हे काही लागना। एक आम्ही एग्जाम्पल घेवची म्हळ्यार एक जेल एक राज्यांत खंय राज आडळीत करतेर आसा थंय एक जेल आसा प्रिझन हाऊस ते जेलांत कैदी बी आसाची कोण पनिशमेंट मेळ्ळा तांकां कोण पनिशमेंट केला कितें वाईट काम करून तांकां एक पनिशमेंट मेळ्ळा ताणी आसाची आनीक थंय जेलर आसाची जेल पोलीस आसाची वट्टू लोक आसात वट्टू लोकां तांगेली ड्युटी आसा जेलर जाऊ ताकाय हे आसा तागेली ड्युटी आसा त्या टायमार ताणें वचका ते तागेलें आपणालें काम करून ताणें भायर येवका तो फ्री ना जेलर या जेला पोलीस बी फ्री ना तोय ड्युटी हात भितर बांदिल्लो आसा। केन्ना आतां इंडिपेंडन्स डे येता या कसली फेस्टिवल येतात राजा दिसता म्हाका जेल विजिट करका म्हणून तेन्ना राजा ते जेलांत वता ताका कसले हे बंधन आसवे तातूं भितर वच्चाक येवच्याक ना ही इज फ्री खंयचे टायमार तो वचेत खंयचे टायमार तो पळोवन येवेत कैदी कनी मेळत कित्याक ते तागेल राज्यांत आसा। तशीची कृष्णा फ्री कृष्णा इज सुप्रीम ताका कसले हे मटेरियल मोड्स हे ते लागना ही इज बियॉन्ड इट बट बाकी वट्टू देवी देवता उरू आम्ही उरू कसले जीवी उरू आमक वट्टू लोकांक हे लागता मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर हे तिन्ही मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण हाजे सकल आम्ही येतात म्हणून 40th श्लोका सांगून लास्ट क्लास एंड झाले। आता 41 श्लोकात कसं सांगते रसा 41 श्लोकात हे वर्णाश्रमाबद्दल कृष्णान सांगला चातुर्वर्णम मया सृष्टम म्हणून हे वर्णाश्रम कोण केले कृष्णाने केले। आता मी 11th चॅप्टर पळयल्यार कृष्ण कसं सांगते रसा मागेल प्लॅना प्रमाणे सगळं चलते रसा कृष्णाल प्लॅना बगैर काही चलते ना। कृष्ण केन्ना विराट रूप आपणाले अर्जुना दाखयते आसात आनी कृष्ण सांगता हे वट्टू मागेल प्लॅन हे हांव ज्यो डिस्ट्रक्शन करच्या लागले न्ही वट्टू मागेल प्लॅन म्हण सांगता कृष्ण आनी तागेल प्लॅना प्रमाणे आमी वट्टू लोक ऍक्ट करते आसात आमी एजंट्स। कृष्णान हे बी सांगिल्लें आसा चातुर्वर्णम मया सृष्टम हे 4 वर्ण कृष्णाने सृष्टी केला कित्याक सृष्टी केला की सोसायटी समय एक सिस्टमाचे चलून वचू म्हण कृष्णाने ताजे सृष्टी केला। सो हे चातुर्वर्ण कसले वर्णाश्रम कसले चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्रा। सो हाका डिस्टिंग्विश कशे करचे कोण ब्राह्मण कोण क्षत्रिय कोण वैश्य कोण शूद्र। पहिली बाय बर्थ हांगा फुडे आनी परपटा भितर प्रभुपाद सांगताची 4 डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ हे वर्ण ते ताजे बद्दल आमी
मागीर उलोवया. आता ओन बॉर्न ऑफ देअर ओन नेचर्स, हे चातुर्वर्ण ते लोक आसा पळय, ते क्वालिटीज तांगेल भितर ज्यो क्वालिटी आसात, ब्राह्मणाल क्वालिटी कसने, क्षत्रियाल क्वालिटी कसने, वैश्याल क्वालिटी कसने, शूद्राल क्वालिटी कसने, हे वट्टू तांगेले कर्मा प्रमाणे तांणी बर्थ घेतला आनी तांणी कितें प्रॅक्टीस करतात ताजे प्रमाणे आमी तांकां डिस्टिंग्विश करचे जाता म्हणून. सो विथ द मटेरियल मोड्स ओ चास्टायझर ऑफ एनिमी, कृष्ण अर्जुना सांगतेर आसा, चास्टायझर ऑफ एनिमी तांगेले हे क्वालिटी प्रमाणे मटेरियल मोड्सा भितर तांणी कशी काम करतेर आसा ताजे प्रमाणे आमी तांकां डिस्टिंग्विश करचे जाता म्हण. आता ब्राह्मण म्हळ्यार कोण म्हणून 42nd श्लोका भितर सांगला. शमो दमस्तथा शौचम क्षांतिर अर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम अस्त्यक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. सो ब्राह्मण म्हळ्यार कोण? ब्राह्मण म्हळ्यार समो दम तपस शौचम, तो पीसफुलनेस, पीसफुल उरता, शांत, आनीक सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टिरिटी, क्लेनलीनेस, शौच, हे ब्राह्मणाली क्वालिटी. पीसफुल, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टिरिटी आणि क्लेनलीनेस. टॉलरन्स अँड ऑनेस्टी, ताळमे म्हणता पळय आमी, ते ब्राह्मणा लागी आसा. टॉलरन्स अँड honesty, knowledge, wisdom and religiousness. ब्राह्मण knowledgeable, knowledge कसला बद्दल knowledge, knowledge भगवंता बद्दल knowledge, कोण भगवान म्हण तांचे बद्दल knowledge, रियल knowledge, मटेरियल knowledge नी. कोणाक भगवंता बद्दल knowledge आसा, मागेल पोजिशन कितें म्हण कळता, तो ब्राह्मण. विजडम, रिलिजियसनेस हे नॅचरल क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मणास. ब्राह्मणाकडेन हे वट्टू क्वालिटीज उरता देवान तू सांगते आसा. सो आम्ही आता चित्त्या ब्राह्मण कुला जन्म आयल्या मात्र ब्राह्मण वे काय तांचे लागी हे क्वालिटी आसाच की म्हणून आमके हे आम्ही हे विचार करून घेऊ का, हे एक विचार करचो विषय. सो आता हे 41 to 44 श्लोका भितरी 4 सोशल ऑर्डर्स आणि तांगेल क्वालिटी सांगला. मागीर 45 to 48 श्लोका भितरी आमगेल प्रिस्क्राइब ड्युटीक आमी हे जावन उरचे, आमकां ज्यो ड्युटी आमकां दिल्ले आसा ते ड्युटी आमी सम करचे, ते केल्यार कसं जाता म्हणून तेही सांगिल्लें आसा. आता 18 चॅप्टरा भितर हे वर्णाश्रमा बद्दल कसला भगवंत उलयतेर आसा म्हळ्यार की कर्मयोग करतेर करतेरी, कर्मयोगा करून आमी कशी ग्रॅज्युअली एलिवेट जाताची, वयर उठताची. वयर उठून ज्ञान योग, भक्ती योग या डायरेक्टली भक्ती योगा केल्यार बी जाता. हे करून कृष्णा लागी आमी वयर पावताची, ते दाखयला. आता ग्रॅज्युअल स्पिरिच्युअलायझेशन जावका, आमी कर्मयोग करतेर करतेर तेच करचे, सेम तेच करचे, सेम मिस्टेक करचे अगेन एंड अगेन विदाउट कीपिंग कृष्णा सेंटराक, कृष्णाक दवरनासतना काम करतेर वच्चे. सो म्हळ्यार आमी कसं जाता ते ग्रहमेधी जातात. लास्ट टाइम आमी उलयले हाजे बद्दल. ते जायनासतना गृहस्थ जीवन आमी वट्टू लोक आमी गृहस्थ आसात म्हणून आय एम एम्फसायझिंग ऑन गृहस्थ जीवन. गृहस्थ जीवना भितर कशी कृष्णाल सेव करणं, आमी कृष्णा लागी वच्चे, हे इम्पॉर्टंट आमी शिकून घेवका. आता मटेरियल ऍक्टिव्हिटी आमी करतेर करतेर बी ताका स्पिरिच्युअलाइज करचे जाता. कशी? आमी देवाक नैवेद्य दाखयता न्ही, देवाक नैवेद्य दाखयता आसतना आमी वट्टू रांदताची. रांदचे कितें उरता ते? इट इज मटेरियल. जेवण रांदचे वट्टू मटेरियल. बट ते केन्ना कृष्णाक आमी भोग या नैवेद्य म्हण ऑफर करताच की द मोमेंट आमी ते देवाक ऑफर करते गेर ते ट्रान्सडेंटल जाता.
ते स्पिरिच्युअल जाता. कसल्या म्हळ्यार देव ताका पळयता, देवाल ग्लान्स ताजेर पडता कृष्णाली. ते भौतिक असल्यार बी ते कितें जाता, ते स्पिरिच्युअल जाता, ट्रान्सडेंटल जाता, दिव्य जाता. आणि तो प्रसाद म्हण आमी खाल्ल्यार वट्टू लोकांक ते मस्त बरें म्हण कृष्णान सांगिल्लें आसा. अशीची ब्राह्मणा म्हळ्यार कोण, सांगिल्लें आसा की शूद्र देवाले पांयाच्यान आयलो, वैश्य पोटांतल्यान आयलो, क्षत्रिय बाहूंतल्यान आनी ब्राह्मण हेडाच्यान तकलेच्यान आयलो. म्हळ्यार ब्राह्मण बुद्धिवंत. बुद्धिवंत खंयच्या भितर बुद्धिवंत, तो ब्रह्मज्ञान आशिल्लो ब्राह्मण. ब्रह्मज्ञान म्हळ्यार कितें, भगवान ब्रह्मन देवाले कृष्णा बद्दल कळिले, कोण सुप्रीम ताजे बद्दल नॉलेज आशिल्लो ब्राह्मण. आनी तागेलें काम कसं न्हय, तागेलें काम हे प्रीच करचे, लोकांक आयडियाज दिवचे देवा बद्दल, कशी देवाक वर्शीप करचे जाय, आमी कशी ह्या लोकांतल्यान हे जन्म मृत्यूच्यान पार जावन भायर वचचे जाय, कशी देवाल सेवा करचे जाय, हे वट्टू ब्राह्मणाल काम. आनी तागेले क्वालिटीज कसं न्हय हांतू भितरी, क्वालिटीज तागेले हांगा सांगिल्ले आसा 42nd श्लोका भितर. पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टिरिटी, क्लेनलीनेस, टॉलरन्स, ऑनेस्टी, ट्रुथफुल, ऑनेस्टी, विजडम, नॉलेज, रिलिजियसनेस, हे वट्टू ताजे कडेन क्वालिटीज उरका ब्राह्मणा कडेन म्हण. आता काला आमी म्हणटाची ब्राह्मण आपणाले ते करतेर बसल्यार तागेलें पोट भरतवे ना, ताका काम करू का वचून. काम करता आसतना बी ही कॅन कीप कृष्णा एज द सेंटर. आपणाले प्रिस्क्राइब ड्युटी ताणें सोडचे ना. टू स्टे ह्या मटेरियल वर्ल्डा भितर रावचे, काम करू का वट्टू लोकांक, ते काम कर्ण बी आमी कशी हे कर्म बंधनाच्यान मुक्त जाऊ का म्हण ते बी विचार करका. आता 43rd श्लोका भितर क्षत्रिया बद्दल सांगिल्लें आसा. क्षत्रिया बद्दल कसं सांगला, शौर्यम तेजो धृत द्राक्षम युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वरम भवश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. म्हळ्यार शौर्यम, शौर्य म्हळ्यार कोण, शौर्य म्हळ्यार धैर्य. क्षत्रिय कशी उरच्या जायी, हे क्षात्र धर्म. पहिली आता 42nd श्लोका भितर ब्राह्मण धर्म सांगिल्ले आशिल्ले, सांगला. आता क्षत्र धर्मा बद्दल सांगतले देव. क्षत्रिया म्हळ्यार कितें, क्षत्रिया म्हळ्यार क्षतत्रायते इति क्षत्रिया म्हणटाचे. म्हळ्यार कोण मेंट टू प्रोटेक्ट अदर्स, कोण दुसऱ्याल रक्षण करतकी तो क्षत्रिया. हे रक्षण करता करता ताका कितली पटी रिस्क घेवची पडता, तागेले जीव बी वचचे चान्सेस उरता. म्हळ्यार बी केअर करनासतना तो लोकाल प्रोटेक्शन करता, ताका क्षत्रिया म्हणटाची. आता काला आमी पळयल्यार सोल्जर्स आसाचे आमगेले, आता आमगेले गव्हर्नमेंटान सोल्जर्साक बॉर्डराचेर आनी कोणी हे करता पळय सोसायटीक डिस्टर्ब करता, तांकां हे करूक सोल्जर्साक नेमिल्ले उरता. कितले पण फायटिंग करतना आमी आयकताच की सोल्जराल मृत्यू जाले, वीरमरण तांकां प्राप्त जाले म्हणून. तांकां तांगे लायफ रिस्का घालन तांणी प्रोटेक्ट करता बाकी लोकांक. हे क्षत्रियाल धर्म. तांगेली क्वालिटी कशी, तांणी हिरोइजम, पॉवर, स्ट्रेंथ, करेज इन द बॅटल फील्ड. केन्नाय क्षत्रिया कितें उरता, बॅटल फिल्डात तांणी वीर मरण हे करच्याक तांकां रेडी उरताची विना बॅटल फील्ड सोडून चापी अपलायन म्हण सांगिल्लें सांगा कृष्णान. अपलायन म्हळ्यार तांणी धांवना ती, हे सोडून बॅटल फील्ड युद्ध क्षेत्र सोडून तांणी धांवन वतना ती. अपलायन तांणी थंय रावन डटून रावन तांणी कसं करताची, तांणी फायटिंग करताची. हांगा अर्जुनाला अनेक क्वेश्चनाक आन्सर दिताच कृष्ण. अर्जुनान कसं म्हणलें की हांव युद्ध करना, म्हाका कोणा मारचे नाका, हांव भिक्षा मागून 5 घरा भिक्षा मागून हांव जेवन रावता, पण म्हाका हे युद्ध नाका, आपल्या लोकांक मारचेय नाका म्हणलें उरता.
त्यांना कृष्णान अर्जुना कित सांगिल्लें उरता की तू कवर्ड म्हणतली लोक युद्धाच्यान पलायन केलं म्हणतली असली तुका इन्फेमी जावका वे म्हण विचारिल्लें उरता असले वाईट नाव तुका जावका वे म्हण कृष्णान विचारिल्लें उरता आता कृष्ण सांगते आसा क्षत्रियाल काम कितें इनडायरेक्टली तो अर्जुना बी सांगते आसा क्षत्रिया म्हळ्यार एक तरी वीर मरण प्राप्त करतात एक तरी मारन तांक मारून विक्टोरियस जातात वैरी मारून विक्टोरियस जातात नाल्यार वीरमरण मेल्यार वीरमरण मेळटा तशी क्षत्रिय कसन करचे जाय क्षत्रिय पॉवरफुल उरचे जाय स्ट्रेंथ उरचे जाय तांचे लागीं प्रभुपाद एक लेक्चरान सांगताची की क्षत्रिय पळय बाण सोडता जाल्यार बी ते बाण हे करूंक ताका खूब पॉवर जाय आशिल्ले ते बाण ते स्ट्रिंगा लावन ते स्ट्रिंग ओडन ते बाण सोडिल्ले बाण फुडें वचून ते कोण मनीस उरता वैरी भितर ताका लागून ताका भेतून वचका आशिल्ले ते म्हळ्यार कितली शक्ती जाय आशिल्ली ताका क्षत्रियाक तसले स्ट्रॉंग क्षत्रिय म्हणून आता प्रभुपाद एक लेक्चरान सांगताची की वेगळे वेगळे लोकांक वेगळे वेगळे एडवेंचर डिफरंट एडवेंचर स्टिम्युलेट करतात स्टिम्युलेशन म्हळ्यार कितें उत्साहित करतात एक्साइटमेंटात येता क्षत्रियाक युद्ध करचे एडवेंचर करचे लोकां प्रोटेक्ट करचे हाच्यान तांकां स्टिम्युलेशन येता खंयचे स्टिम्युलेशन राईट ऑर रॉंग म्हणचे जायना काही राईट ऑर रॉंग ना दे कॅन बी मेड राईट ऑर रॉंग खंयचे हे राईट या रॉंग ना ताजी युसेज आमी कशी करताची ते राईट ऑर रॉंग उरता ते आमी कशी युसेज करताची कसने ते राईट अँड रॉंग उरता तशीची आता लायक सोल आत्मा आमचे भितर आस न्हय ते कितें इट एवरलास्टिंग ताका अंत ना आत्मा अंत ना आनीक ग्रेटेस्ट स्टिम्युलेशन म्हळ्यार कसने मनुष्य हंतू ग्रेटेस्ट स्टिम्युलेशन म्हळ्यार हे स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कसने हांव कोण आनी मागेले धर्म कसने हे ग्रेटेस्ट कॉन्शियसनेस हांव कोण मागेले धर्म कसने आनी हांव कितें करचें जाय तेच ग्रेटेस्ट स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस आनीक जेन्ना आमी मटिरियल कॉन्शियसनेसा उरताची मटिरियल कॉन्शियसनेसा आशिल्ले तेन्ना कसं जाता स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेसा पावचे थोडे कष्ट जाता अटॅचमेंट उरता मटिरियल कॉन्शियसनेसात हांवें करचे मागेल स्ट्रेंथार हांव हें करते आसा म्हण आमकां आमगे स्ट्रेंथाचेर भरोस उरता पण कृष्णान तेय सांगिल्लें आसा मागेल मर्सी मागेल कृप नासतना तुका कांय करचें जायना सो नाक जावं ब्राह्मणा वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्रा कसने करचें जाल्यारय बी कृष्णाले कृप उरका ताजेरी कृष्णाल कृप ना जाल्यार कोणाक आपणाली ड्युटी सुद्धा करचें जायना सो हे स्ट्रेंथ हे वट्टू कशी मेळटा कृष्णाले कृपेन मेळटा सो आता हिरो आमी म्हळ्यार क्षत्रिय सगळे कोण हिरो लोकां प्रोटेक्ट करतात तांगेल जीव रिस्काचेर घालून बी तांणी प्रोटेक्ट करतात तो ते कसं न्ही ते धर्म तांगेले क्षत्रिय धर्मा ते स्क्रिप्चरान सांगिल्लें आसा क्षत्रियान प्रोटेक्ट करू का म्हणून सो ज्यो शास्त्रा भितर सांगिल्लें आसा धर्म तांगेले म्हण ते केल्यार ते तागेले प्रिस्क्राइब ड्युटी सो हे प्रिस्क्राइब ड्युटी करता आसतना डिटर्मिनेशन उरका दृढ निश्चय उरका मागेल ड्युटी हांव हे करते आसा हे कसले हांव करते आसा कृष्णा प्लीज करच्या कृष्णान म्हाका हे ड्युटी दिल्ले आसा हांव हे करते आसा म्हण दृढ निश्चय उरका कृष्ण कृष्णनी रूप गोस्वामी यांनी सांगताची नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ते उत्साहात निश्चयात धैर्यात आम्ही कसं नाही करत जाल्यार उत्साह उरका एंथुझियाझम निश्चय डिटर्मिनेशन उरका धैर्यात धैर्य उरका ते करच्याक हे असल्यारी कसं जाता
हे आमगेल भक्ती इम्प्रूव करच्याक आमकां मदत करताची. इवन कृष्णाकडे आमकां वच्चा बी हेच मदत करतात. दृढ निश्चया एवरी वीक हांव हे क्लास आयकतले, भगवद्गीता ऐकून कसं तरी तातूंतल्यान शिकतले कृष्णान कसं सांगला, कृष्ण कित्याक सुप्रीम, मागीर प्रिस्क्रायब ड्युटी कितें, रियल नॉलेज घेवचे आमी ट्राय करचे जाय. हे हाका कसं उरचे जाय, दृढ निश्चय उरचे जाय आणि तो उत्साह उरचा, एंथुजियाझम ते उरल्यार 100% कसं जाता, आमी कृष्णा लागीं वच्चा साध्य आसा. इवन क्षत्रिया बी प्रोटेक्ट कोणाक हांव करता म्हळ्यार ताका उत्साह उरचे जाय तातूंत भितर आनी डिटर्मिनेशन उरचे जाय. आतां हांगा प्रभुपाद एक लेक्चरान सांगताची, ब्राह्मणा म्हण सांगले, ब्राह्मणान कसं काम की तांणी आयडिया, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स हे वट्टू दिवच्याक प्रयत्न करताची. क्षत्रिय ते डील विथ पीपल. डील विथ पीपल म्हळ्यार कितें की लोकांक कंट्रोल करचे, लोकांक प्रोटेक्ट करचे, हे वट्टू काम तांगेले. आनी वैश्याल काम कसं न्ही, दे डील विथ एनिमल. मुखाल्ले श्लोका भितर आमी पळयताची वैश्य कसं कसं काम करता म्हणून. ताजे नंतर शूद्र, शूद्राल काम कसं न्ही, दे डील विथ थिंग्स. आनी हे बाकीचे तिनी सोसायटीचे लोक आसा तांगेल सेवा करचे, हे शूद्राल काम. हे 4 वर्ण सांगिल्ले आसा कृष्णान. पण प्रभुपाद म्हणताची कलियुगांत आमी वट्टू शूद्रची, कोणाल सेवा आमी करते रसाची. शूद्र जावन बी आमी कशी वैष्णव जावच्या जाता. मे बी बॉर्न ब्राह्मण उरत आमी, या बॉर्न क्षत्रिय उरत, बॉर्न कितें उरत, बट आमी कशी वैष्णव जावन कृष्णा म्हऱ्या वच्च्या जाता ते हांगा सांगिल्लें प्रभुपादान. हांगा क्षत्रिय शुड हॅव ईश्वर भाव, ईश्वर भावश्च दानम ईश्वर भावश्च, 3rd लाइन ऑफ श्लोकान सांगला. सो ईश्वर भाव उरचे जायी. ईश्वर भाव म्हळ्यार कितें, ताणें ते एबिलिटी तेगेले क्षत्रियाले, एबिलिटी कसले, दान, जनरॉसिटी, कोणाक दान दिवचे, आनी लिडरशिप, दुसऱ्या कंट्रोल करचे, प्रोटेक्ट करता जाल्यार कंट्रोल करता, हे एबिलिटी ताचे कडेन उरका. रोल ऑफ अ कंट्रोलर ताणें प्ले करचे जाय. सो आमकां वट्टू गत आसा आमी कोणाल कंट्रोला अंडर आसा ती, आमी कृष्णाले कंट्रोला अंडर आमी वट्टू लोक आसाची. कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, आमी कंट्रोलर आसाची अशी म्हण कृष्णाक परमेश्वर बी म्हणतात, परम ईश्वरा. कृष्णाक परमेश्वर बी म्हणताची कसले म्हळ्यार कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर. हांगा दुसरी ज्यो कंट्रोलर्स आसाची, देवी देवता उरू या मागीर आता क्षत्रिय उरू, ताणी वट्टू कोण, एजंट्स ऑफ द लॉर्ड. देवाल ताणी एजंट, ताणी देवाल परमिशनान ताणी कंट्रोल करच्याक साध्य आसा दुसऱ्याक. सो कॅपॅसिटी तांचे कडेन आसा दान दिवची, एबिलिटी आसा, आनीक ताणी गॉडली उरका. अशी न्ही कणे देवाक माननाशिल्ले लोक तशी न्ही, देवाक ताणी मानका. तेन्ना दे विल बिकम कितें, ईश्वर भावांत येवन ताणी सुप्रीम लॉर्डाल सेव करचे जाता. कोणे, क्षत्रियान. अशी म्हण प्रभुपाद सांगते रसाची की आमी हिरो, आमी कृष्णापेक्षा व्हडली हिरो म्हणटा आमी चिंतली की तेन्ना आमगे लायफ वेस्ट. कृष्णापेक्षा व्हड कोण्णी न्ही, कृष्णच सुप्रीम, कृष्णच ऑल पॉवरफुल, कृष्णच ऑल हे स्ट्रेंथ कृष्णाकडे आसा, सगळो ऑप्युलन्स कृष्णाकडे आसा. आमी कसं न्ही तागेले सेवक मात्र, ताणी सांगेल मात्र आमी करचे. सो आमगेले हिरोइजम जो बी असल्यार ते अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम हिरोइजम म्हळ्यार कोण, कृष्णाले अंडर आमगेले, आमी तागेल कंट्रोला भितरी आमी आमगेले ऍक्टिव्हिटीज करते रसाची. आता रामायणा भितर पळोवया खरे हिरो कोण, राम. राम
देव भगवान राम खरे हिरो बट सुंदरकांड आम्ही केन्ना गेले तेन्ना कितें पळयतात ती हनुमानाल सगळे सॉरी हनुमानाल ऍक्टिव्हिटी पळयता आम्ही हनुमानाल ऍक्टिव्हिटी हिरोइजम आम्ही पळयतात तो आम्ही हनुमानाल स्पिरिट घेऊ का म्हणता प्रभुपाद हनुमानाल स्पिरिट कसं ने लव अँड सर्व्हिस हनुमान केन्ना हे चितले ना हांव फेमस जाऊ का म्हण तो करच्या लागला हे हनुमानान चितले ना हनुमानान कसं चितले हनुमानान हांव कृष्ण रामाक सेव करच्या जाय म्हण चितले सुंदरकांड भितर राम ना जाल्यार बी हनुमान आणि सीता कायम रामा बद्दल विचार करते आशिल्ली सो रामा वॉज इनडायरेक्टली प्रेजेंट थंय तो और हनुमान रामा कंट्रोला अंडर हनुमान आपणाले काम करतालो सो ते स्पिरिट आशिल्ले हनुमानाले कसं कंट्रोल केल्यार बी तो लव अँड टू सर्व ताणे कंट्रोल केले हनुमानान पण खरे हिरो कोण आशिल्लो राम ते आम्ही अर्थ करून घेवका दक्षम हांगा अनेक वर्ड यूज केले आसा दक्षम शौर्यम तेजो धृतिर दक्षम दक्षम म्हळ्यार एक्सपर्टाइज क्षत्रिय आपले बॅटलफिल्ड अरेंज करच्याक प्लॅन करच्याक कशी वचचे कशी अटॅक करचे कशी आम्ही हे करचे तातू भितर दक्ष उरतात आणि दे आर इंटेलिजंट अनेक दान करतात आणि इम्पॉर्टंट अनेक क्वालिटी ऑफ क्षत्रिय दान करतात आणि कित्याक ते इन्क्लिनेशन तांचे कडेन उरता तांकां प्रजा प्रोटेक्ट करची उरता तातू भितर दान बी येता सो हे वट्टू क्वालिटी क्षत्रियाले म्हण कृष्णान सांगिल्ले आसा नेक्स्ट 44 क्वालिटीज ऑफ वैश्य अँड शूद्रा बद्दल सांगला फर्स्ट 2 लायनांत क्वालिटी ऑफ वैश्य सांगला मागीर 2 लायनांत क्वालिटी ऑफ शूद्र सांगला कसं ने वैश्य म्हळ्यार कितें वैश्य म्हळ्यार कोण हे करता वृत्ती करता तो वैश्य उद्योग न्ही तर कितें म्हणतात बिझनेस करता तो वैश्य तो वैश्य कृषी गोरक्षा वाणिज्यम कृषी गोरक्षा वाणिज्यम कृषी म्हळ्यार कितें फार्मिंग आमकां टू गोता एग्रीकल्चर गोरक्षा म्हळ्यार कसं ने कौ प्रोटेक्शन आणि वाणिज्य म्हळ्यार कसं ने बिझनेस हे वैश्य करता हे वैश्य कर्मा स्वभावजम हे नॅचरल ड्युटीज ऑफ वैश्य कृष्णान सांगिल्ले आसा हे वट्टू नॅचरल ड्युटीज ऑफ वैश्य म्हण आता सोसायटी भितर डिफरंट लोक ब्राह्मण उरू क्षत्रिय उरू वैश्य उरू डिफरंट वेच्यान कॉन्ट्रीब्यूट करतात सोसायटी रन करूक फक्त ब्राह्मण असल्यार जातवे ना क्षत्रिय बी जाय फक्त क्षत्रिय असल्यार जातवे ना वैश्य लोक बी जाय फक्त वैश्य असल्यार जातवे ना शूद्र बी जाय हे सोसायटी स्मूथ रन जावो म्हणून कृष्णान हे वर्ण विभागशा केले बट आता काला ताजे अर्थ वेगळे जाऊन गेला सो वर्णाश्रम जो असा प्रत्येक मनुष्याले कॉन्ट्रीब्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आता वैश्यान न फार्मिंग केले न क्रॉप आयल्यार क्षत्रिय आणि ब्राह्मण खंयच्यान जेवतले शूद्र खंयच्यान जेवतले गोमाता रक्षण केले ना जाल्यार गाय मारून वट्टू लोक खातली तेन्ना दूध दही तूप कावडंग हे वट्टू खंयच्यान मेळतले तांगेल प्रोटेक्शन बी करचे जाय हे वट्टू कोण करता वैश्य करता हे वैश्य लेकिन वैश्य कशी उरचे जाय की जो मनी माइंडेडनेस उरचा ना जो हे बेगीन अर्थ करून घेवच्या कष्ट जाता बिझनेस करका म्हणतात मनी माइंडेडनेस उरचा ना म्हणताची हे आम्ही कशी डायजेस्ट करून घेऊया हे वट्टू वर्णाश्रम जो असा हे मटेरियल वर्ल्डाक ट्रान्सडेंट वर्ल्डाक कनेक्ट करच्याक ट्राय करते आसा
आमगे प्रिस्क्राइब ड्युटीज करणं कृष्णा सेंटर आदवन्न कशी ते आम्ही स्पिरिच्युअल वर्ल्ड भितर एंटर जावचे म्हणून. सो कसं असं कोऑपरेशन प्रत्येक एक वर्णा भितर कोऑपरेशन असल्यार हे खूप इझिली जाता. आता प्रत्येक वर्णा लोक मनी माइंडेड जाल्ले तरी बेगीन कष्ट जाता. मनी माइंडेड क्वाइट नॅचरल, बट ते कसं जाता अगर ते आमगेल कॉन्शियसनेस अफेक्ट करचे लागले, हांव गोरक्षा पैशा खातीर करचे जाई, म्हाका ताजेन कितें प्रॉफिट जाई म्हण अशी मना येवचे लागले, म्हळ्यार आमगेल कॉन्शियसनेस ते हर्ट करता, अफेक्ट करचे लागला, तेन्ना ते आमी करचे ना म्हण कृष्ण सांगता. प्रभुपाद सांगताची सच थिंग शुड बी अबांडंट. जेन्ना मनी माइंडेडनेस आमगेल कॉन्शियसनेस हर्ट करता तेन्ना इट शुड बी अबांडंट म्हणतात प्रभुपाद. सो आता थोडलो का हांव आतां कव प्रोटेक्शना बद्दल उलयतले आसा. प्रभुपाद सांगताची कव गाय केन्ना दूध दिता ते आमकां हेल्प जाता फायनान्शियली. दूध दिता, दुधान आमी दही करताची, ताक करताची, तूप करता ते मस्त हेल्प जाता. घरांत बी दूध यूज करतात, दूध विकत बी कितले कितले हेल्प जाता त्या दुधान. तश म्हण लेकिन केन्ना ताणी दूध दिनात तेन्ना आमी तांकां मोगान पळोवका. मोग म्हळ्यार लव एंड केरान आमी तांकां पळोवका. कित्याक जिवीत आस पसून ताणें आमकां मदत केला, दूध दिला, आमकां तूप दिला, ते आमी तागेलें प्रोटेक्शन करका. जैसे आता पेरेंट्स उरतात, ओल्ड एज येता, ते चेडूवाल धर्म कसो न्ही, चेडूवाल धर्म आपणाला आवसूक बापसूक पळोवका की ताणी सान नासतना चेडूवाक वट्टू दिल्ली उरता ताणी. ते धर्म, मनुष्य धर्म पळय नासतना आता हाजे त्या गायले काही फायदे ना म्हणून ताका स्लॉटर हाऊस आमी धाडल्यार ते धर्म म्हणून घेना. गो माता म्हणताची म्हणता प्रभुपाद. गो माता गाय बी आमगेले आवसू भशेन. सी गौ माताले प्रोटेक्शन करचे जाय आमी. ते दूध दिना, काही यूज ना म्हण ताका स्लॉटर हाऊसा धाडची न्ही. तशी गौ प्रोटेक्शन कोणे करका? वैश्यान करका. हे क्वालिटी कोणाली? वैश्याल क्वालिटी. हांगा काउज आता पळय, आता म्हस बाकी वट्टू आणि एनिमल्स बी दूध दिताची, पण गायक कित्याक इतली इम्पॉर्टन्स दिल्ले शास्त्रा भितर? कित्याक म्हळ्यार गोविंदा म्हणता आमी. गोविंदा म्हळ्यार कोण? कृष्ण. कृष्णाक गाय खूब प्रिय, वट्टू लोकप्रिय. तातूं भितर गाय कृष्णाक मस्त प्रिय आणि क्लोज. कृष्णाक गाय मस्त क्लोज. कृष्णाक गायच कसला क्लोज हे क्वेश्चन आमी विचारचा ना म्हणता प्रभुपाद. कित्या म्हळ्यार कृष्णा जो भी चॉइस कृष्ण करता दे आर व्हेरी स्वीट एंड इंडिपेंडेंट. तागेले ओन हाजेर ते व्हेरी स्वीट. कृष्णास चॉइसेस आर व्हेरी स्वीट आणि इंडिपेंडेंट. सो कृष्ण गायचे भितर मस्त क्लोज आसा गायक बरोबर. येस, कृष्ण गायचे बरोबर क्लोज आसा. तश म्हूण ताका आमी गोविंदा म्हणतात. कव प्रोटेक्शन तश म्हूण शास्त्रा बी सांगिल्लें आसा आमी कव प्रोटेक्शन करका. हे कोण सांगला? हे प्रभुपादान सांगला. सी आणि अग्रिकल्चर आता जेन्नाच्यान इंडस्ट्रियलायझेशन जाले, अर्बन पॉप्युलेशन वाडले. अर्बन म्हळ्यार सिटी कडेन लोक मस्ती येवचे लागले. रुरल विलेज असल्यार गांवांत असल्यार कसं जातले, पावस पडना जाल्यार हे क्रॉप जायना, धान्य उगना, धान्य उगना जाल्यार काही ना, मस्त संकष्ट काडचे पडता. हे हो म्हण अर्बन पॉप्युलेशन वाडचे लागले. बट रिसोर्सेस खंयच्यान मेळताची? रिसोर्सेस आमकां प्रॉस्पेरिटी आमकां रुरल एरियाच्यान मेळता, विलेजांतल्यान मेळता म्हणटा प्रभुपाद. सो प्रॉस्पेरिटी आमकां विलेज रुरल एरियाच्यान मेळता म्हणून वैश्यान कसं करका? फार्मिंग आणि
वैश्य धर्म तांगेले गो प्रोटेक्शन बिझनेस कसं करता पळय गॉड सेंटर्ड जाऊन करका कृष्णा सेंटर्ड जाऊन करका हे मगेल प्रिस्क्राइब ड्युटी हे मग करू का म्हणून वैशाली ते क्वालिटी म्हणून सांगते रसा हंगा सी ब्राह्मणिकल कल्चर म्हळ्यार कसं नाही ब्राह्मणान फॉलो करचे कल्चर नी ब्राह्मणिकल कल्चर म्हळ्यार ब्राह्मण बी फॉलो करतात बट इट कल्चर गायडेड बाय ब्राह्मणास ब्राह्मण एक कल्चर गाइड करता कोणाक सांगता आयडियाज दिता प्रिन्सिपल्स दिता कॉन्सेप्ट दिता म्हणणं ते ब्राह्मण आले ते ब्राह्मणिकल कल्चर म्हणतात ताका सो हे ब्राह्मणिकल कल्चर ब्राह्मणान वट्टू सोसायटी दिव का कोणाक क्षत्रिया बी सांगका वैश्य बी सांगका शूद्रा बी सांगका फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सोसायटी अगर ब्राह्मण आपल्या कल्चर विसरन ब्राह्मणिकल कल्चर बाकी हांको वट्टू लोक सांगल ना आल्यार सोसायटी कसा जाता सोसायटी अधोगती वता द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसायटी उरना सो तशमून प्रत्येक वर्णान आपणाले वर्णाश्रम ड्युटी करू का म्हणता कृष्ण आता मागिरी शूद्रा बद्दल सांगला थर्ड आणि फोर्थ लायनाक कसं ने लेबर अँड सर्व्हिस टू अदर वर्णाज लेबर काम करता पळय सेव करतात दुसरी वर्णाची ताणे सेवा करतात ती लेबर आणि सर्व्हिस तांगेल सेव करतात ती ते नॅचरल ड्युटीज ऑफ शूद्रास हे दुसरे सर्विंग अदर परिचयात्मकम कर्म म्हळ्यार दुसरे वर्णाले सेव करची तांका सर्विस दिवचे लेबर करचे हे शूद्राले काम सो आता प्रभुपाद सांगताची दो आम्ही बॉर्न ब्राह्मण असल्यार बी आमगे टेंडन्सी उरना प्रीचिंग करचे या हे करचे सो वी शुड नो गुणकर्म विभागशः वी शुड नो कस्टमाइज अवर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू वन्स ओन टेंडन्सीज थोड लोक हे इष्ट उरता फॉर एक्झाम्पल सिंपल एक्झाम्पल म्हाका कुकिंगा भितर मस्त इष्ट आसा म्हाका मेडिसिन शिकची नाका म्हाका ब्लड पळयल्यार चक्कर येता पण आम्ही चेडूक ना ना मेडिसिन शिक्का न्ही टेंडन्सी कसं उरता कसं ताका लायक जाता ते करका म्हणटाचे प्रभुपाद डिपेंडिंग ऑन वन्स ओन टेंडन्सीज कस्टमाइज द प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू वन्स ओन टेंडन्सी आता घरा भितर बामण आणि बायल उरता दोगी लोकांक दे हॅव देअर ओन कर्मा डिपेंडिंग ऑन देअर कर्मा and depending on what runa they have ह्या जन्मांतानी ब्राह्मण बायल जाल्ली उरताची सो पहिले कसं म्हणत आशिल्ले की मॅरेजेस शुड बी डन इन द सेम वर्ण कित्याक हाका बी कारण आशिल्ले कित्या म्हळ्यार देर इज अ ग्रेटर कंपॅटिबिलिटी सेम वर्णा भितर असल्यार मागेल वर्णाचे काम कसं ने ते कंपॅटिबिलिटी उरनो चंद करनो तांगे संसार करनो कृष्णाल सेव करू म्हण हाजे अर्थ आशिल्ले पण आता काला ते जावच्या लागल ना हाजे अर्थ कसं नाही दुसरी वर्णा भितर हे करचे न्ही की तशी न्ही पट्टू लोकांक आपापले चॉईस उरता बट कसं ने चॉईस करू एक मॅरेज लायफा भितर एंटर जातगेर आम्ही गृहस्थ जीवना व्यतीत करका म्हण प्रभुपाद एक लेक्चरान सांगते रसाची खंयचे वर्णा भितर आम्ही हे जाल्यार बी त्या वर्णा भितर उर्ण बी एक दुसऱ्याले कितें अभिप्राय उरता ते अर्थ करून घेवन ते कृष्णाल सर्विस आम्ही कशी युटिलाइज करचे तशी डावटेल केल्यार आजकाल जो हे प्रॉब्लेम जाता ते प्रॉब्लेम जायना म्हण प्रभुपादान सांगिल्लें आसा आता हे वट्टू आता वर्णाश्रम आम्ही पळयले हे वट्टू हाउ दीज ऑल कॅन बी स्पिरिच्युअलाइज्ड हे आध्यात्मिक कशी करचे जाता हे भौतिक आसा भौतिक म्हणून उलयताच आमी
पण देर इज नो सच भौतिक आणि आध्यात्मिक सेपरेट एक वॉल घालून ते सेपरेट केला म्हणनी हाव कशी हे भौतिक आशिल्ले अध्यात्माकडे आमकां कनेक्ट करू जाता ते आम्ही अर्थ करून घेऊ का सो हे कशी जाता की हांगा 45 सांगिल्लें आसा 45 स्वेसे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः वन कैन अचीव परफेक्शन कशी परफेक्शन मिळता एकल्याक बाय फॉलोइंग हिज क्वालिटीज ऑफ वर्क जो भी काम करचा लागला न्ही ताजी क्वालिटी आम्ही फॉलो करका एवरी मॅन विल बिकम परफेक्ट सो आता कृष्ण सांगते रसा अर्जुनाक नाउ प्लीज हियर फ्रॉम मी हाउ दिस कॅन बी डन कशी आम्ही हे क्वालिटी ऑफ वर्क आम्ही फॉलो करचा जाता म्हण हांतू भितर भक्ती विनोद ठाकुरान हे सांगिल्लें आसा की वर्णाश्रमा 3 टाइपा वर्णाश्रम उरताची कसने एक वैदिक वर्णाश्रम एक असुरी वर्णाश्रम आणि एक दैवी वर्णाश्रम वैदिक वर्णाश्रम म्हळ्यार कसने वैदिक वर्णाश्रम म्हळ्यार बेस्ड ऑन बर्थ एंड क्वालिटी आम्ही म्हणता पळय हांव ब्राह्मणागेर जन्म आयला म्हण हांव ब्राह्मण बेस्ड ऑन बर्थ एंड क्वालिटी असुरी वर्णाश्रम म्हळ्यार कितें असुरी वर्णाश्रम म्हळ्यार हांव ब्राह्मणागेर जन्म आयला सी मागेल प्लेजर जो आसा ते बॉडीली लेवलाचेर आसा ती दे आर नॉट बियॉन्ड बॉडीली लेवल क्वालिटी ड्युटीज ब्राह्मणाक विसर न्हू हांव ब्राह्मण आसा सो हांव हायर कास्ट पीपल ब्राह्मण हांव हायर कास्ट म्हण हांव प्रिविलेज घेता प्रिविलेज घेवन कसा करता एक्सप्लॉइट करता असुरी भाव उरता मगेल्या भितर एक्सप्लॉइट कोणा करता लोअर कास्ट पीपल हांव एक्सप्लॉइट करता कसल्या खातीर फॉर माय ओन पर्पजेस मागेल बेनिफिटाक तसले असुरी वर्णाश्रम दो बॉर्न इन ब्राह्मण फॅमिली बट हांव दुसरी क्लास लोकांक एक्सप्लॉइट करचा लागला तांकां बेनिफिट करचा लागली ना तांकां ज्ञान दितेर ना तांगेल अपलिफ्टमेंटाक हांव ट्राय करचा लागली ना म्हळ्यार हांव ब्राह्मण न्ही हे मगेल वर्णाश्रम असुरी वर्णाश्रम कित्याक म्हळ्यार मागेल स्वार्था खातीर हांव तांकां यूज करचा लागला थर्ड दैवी वर्णाश्रम भक्ती विनोद ठाकूर सांगताची दैवी वर्णाश्रम म्हळ्यार कसने एवरीवन इज मेंट टू सर्व कृष्ण ब्राह्मणरू क्षत्रियवरू वैश्यवरू शूद्रवरू पट्टू लोकाल कितें है कि सर्व कृष्णाक हांवें सर्वीस दिवका आता क्षत्रियान ब्राह्मणा लागी ब्राह्मणिकल कल्चर शिकका क्षत्रियान दुसरे सोसायटी लोकांक प्रोटेक्ट करना तांकां सारखे हे करका वैश्यान गोमाता प्रोटेक्ट करना अग्रिकल्चर कोरनो हे दुसरी सोसायटीक सम तांकां आहार धान्य सप्लाय करका मनी माइंडेड जायन आसतना नि शूद्रान हे वट्टू बाकी छांका सर्व करका म्हळ्यार मात्र कृष्णान सांगिल्ले वर्शिप हे वर्णाश्रम धर्म साध्य आसा म्हण प्रभुपाद सांगताची आता शूद्रान आपणाल काम सारखे केले आपणाल क्वालिटी आपणे जो सांगला आपणाल फंक्शन्स ताणें सारखे केल्यार ताका नेक्स्ट अपलिफ्टमेंट जावन तो वैश्य जाता वैश्याल आपणाल काम सारखे केले ते अपलिफ्टमेंट जावन क्षत्रिय जाता क्षत्रियान आपणाल सारखे केले तो अपलिफ्ट जावन कसो जाता ब्राह्मण जाता प्रभुपाद सांगताची जर वट्टू लोकांन आपणाल काम सारखे केले देर स्ट्रेट वर्टिकल अपलिफ्टमेंट जाता शूद्र भी ब्राह्मण बनचा शकता वैष्णव बनचा शकता डायरेक्ट ते कोरनो तो देवाक डायरेक्ट तो अप्रोच जाता हांगा कनकदास म्हाका याद येता कनकदास संत आम पट्टू लोकांक गोत आसा कनकदास तो खंयच्या कुला जन्म आयलो नीच कुला जन्म आयलो वय न्ही ताका कृष्णा पळोवच्याक ताका मेळनाशिल्ले कृष्णाल देवळा वच्चा मेळनाशिल्ले एक पंत कृष्ण असली खेळ खेळता की
तेगेल कसं तरी चोरी जावन कनकदासाक बांदून मारच्या लागताची तुवें चोरी केला म्हण ते देवस्थाना मागशी उडपी देवस्थाना मागशी तेन्ना कनकदास देवा आपयता देव पळोवच्या काय मेळना देव कसं करता कनकने किंडी म्हण आसा न्हय देव टर्न कनकदासाक कितें दिता दर्शन दिता से कुला खंयची कुला बर्थ घेतला ते इम्पॉर्टंट न्ही कशी ते बर्थ आमी कशी ते जन्म आमी सार्थक करून घेतात देवाल नावान वर्टिकल अपलिफ्टमेंट शूद्राच्यान वैश्य जावका वैश्याच्यान क्षत्रिय जावका हे स्लो प्रोसेस डायरेक्ट एलिवेट जावचे जाता वर्टिकल अपलिफ्टमेंट पॉसिबल आसा म्हण प्रभुपाद सांगते रसाची सो कसं आमी काम करताची तातू भितर स्वकर्मणा आमगेल काम आमी करतेरी कसं करचे जाई तातू भितर देवाक आमी पळोवका कृष्णाक पळोवका वर्क इज वर्शिप वर्शिप ऑफ होम वर्शिप ऑफ हिम हिम म्हळ्यार कोण कृष्णा सुप्रीम पण आजकाल आमी म्हणतात वर्क इज वर्शिप वट्टू बाकी वट्टू देवाल बिवाल गोतना म्हाका मागेल काम म्हळ्यार देव म्हाका आता कोण जॉब करताची काम म्हळ्यार देव वय काम म्हळ्यार देव जॉब करते रसाची 1 महिने सॅलरी मेळना जाल्यार करतल वय 2 महिनो 3 महिनो 4 महिनो ना करची ना दे विल स्टॉप वर्किंग कित्याक दुड्ड मेळतर ना कशी ही विल रन द फॅमिली तेन वर्क वर्शिप म्हळ्यार कसं न्ही सो हे हांगा रॉंग कॉन्सेप्ट हे जाला म्हण प्रभुपाद सांगते रसा कसले म्हळ्यार वर्क इज वर्शिप ऑफ हिम हिम म्हळ्यार कोण कृष्ण आमी जो बी काम करता आमगेले खंयचे वर्णा भितर उन्न बी आमी काम केल्यारी ते इफ इट इज फॉर कृष्णा आमी कृष्णा खातीर करते रसा ती तेन्ना ताका वर्शिप म्हणचे जाता ते वर्शिप कित्या म्हळ्यार देव सांगते रसा भगवद्गीतात अहम सर्वस्य प्रभो हांव वट्टू लोकाल प्रभू म्हण देव सांगते रसा कृष्ण सांगते रसा आनी हांव सगळ्या भितर आसा आय एम परवेडिंग इन एवरीथिंग हांव सगळ्या भितर हांव आसा म्हण कृष्ण सांगते रसा सो कृष्ण म्हळ्यार कोण कृष्ण म्हळ्यार सोर्स कृष्ण म्हळ्यार सस्टेनर कृष्ण सगळें दितेर आसा आमकां तर ते पळोवन घेवन आमी कसं करका कृष्णा बरोबर रियुनायट जावका आमी कृष्णाक आमकां एन्जॉय करचे जाय म्हणून हे मटेरियल वर्ल्डा आयल्या ती आमी परत आमगेल स्पिरिच्युअल वर्ल्डा वचचे जाल्यार कसं करका आमी स्पिरिच्युअल वर्ल्डा वता जाल्यार आमकां परत कृष्णा बरोबर युनायट जावचे आमकां ट्राय करचे जाय हे ट्राय आमी कशी करचे जाता ओन्ली थ्रू डुईंग आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्युटीज इन अ प्रॉपर वे रिमेंबरिंग कृष्ण हे वट्टू कृष्णा करच्या लागल्यात सर्वम कृष्णार्पणमस्तु हे वट्टू आमी कृष्णा खातीर करच्या लागल्यात म्हण आमी करन आमगेल कर्माक स्पिरिच्युअलाइज्ड करचे जाता म्हण प्रभुपाद सांगताची आता 48th श्लोका भितरी 48th श्लोका भितरी 47th श्लोका भितरी कसं सांगिल्लें आसा की प्रॉब्लेमॅटिक प्रिस्क्राइब्ड ड्युटीज म्हळ्यार कसं न्ही एक पंत आमगेल ड्युटी आमी सोडता ती दुसऱ्या ड्युटी करच्या वता ती ते प्रॉब्लेमॅटिक प्रिस्क्राइब्ड ड्युटीज सो प्रभुपाद सांगताची की इट इज बेटर टू डू वन्स ओन ड्युटीज आमगेल ड्युटी आमी चंद कोरन करचे दुसऱ्या ड्युटी ते करच्या लागला म्हण हांवें ते करची न्ही इफ इट इज नॉट टेकिंग अस टुवर्ड्स कृष्णा तो आमी ते ड्युटीज आमगेल ओन ड्युटीज आमी करचे सो आमकां ज्यो ड्युटी दिल्ले आसा आमगेल ज्यो प्रिस्क्राइब्ड ड्युटी आसा ते सिन्सियरली आमी करचे सो ताजे एक्झिक्युशन आमी सिन्सियरली करका सो तो ब्राह्मणा म्हणटकीर कितें आसा टॉलरन्स एंड फॉरगिवनेस ब्राह्मण केन्ना ग्रज दवन घेना टॉलरन्स आणि फॉरगिव करता हे क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मणा हे क्षत्रियल क्वालिटी नी
सो क्षत्रियानं अधर्मा केन्ना टॉलरेट करचे ना. सो क्षत्रियान टॉलरेट केला की जातले सोसायटी अधोगती वतली. सो तश म्हण आपणे ड्युटी आपणे चंद करून करका. हांगे एक उदाहरण प्रभुपाद दिताची. आता आमकां वेगळे वेगळे रोग येता, डिसीजेस. वेगळे वेगळे रोगाक वेगळे वेगळे मेडिसिन उरता. ते मेडिसिन, ते पर्टिक्युलर मेडिसिन घेतल्यार मात्र एक मनीस बरे जावचे या ताका गुण जावचे या गुण न जावचे संभव उरता. आता ते मागेल मेडिसिन बेगीन कडू आसा, हे आसा बिटर आसा, हांव तागेल मेडिसिन घेता ते स्वीट आसा म्हळ्यार म्हाका आशिल्ले रोग गुण जातले वे ना. कित्याक म्हाका कसो रोग जाला ताका म्हण एक वेगळे औषधी आसा, ते औषधी हांव घेवका, ते औषधी हांवें घेवका अशी म्हणून ते आमगेल प्रिस्क्राइब ड्युटी करका. ब्राह्मणाक वायलन्स एडवायजेबल न्ही, हिंसे एडवायजेबल न्ही, पण क्षत्रिया केन ताका प्रोटेक्ट करचे, हिंसे करचे पडता, वायलन्स करचे पडता, ताका मारचे पडता. ते तागेल धर्म, पण ते ब्राह्मण धर्म न्ही. अशी कशी आमगेल धर्म त्या प्रमाणे आम्ही आमगेले ऍक्टिव्हिटी करका. फायर आमकां तसा उजो, उजो यज्ञा भितर भी यूज करताची, कुकिंग करच्या भी यूज करताची, कोणाले घर जळोवच्या भी यूज करताची. अशें म्हळ्यार फायर वायट वे ना. युसेज ऑफ फायर आम्ही कशी करता ती ते इम्पॉर्टंट उरता. सो आता फायर आम्ही लायत असतना स्मोक येता, स्मोक कवर जाता. स्मोक इज नॉट डिझायरेबल. कोणाक ते उज्जो दुखट नाका कोणाक, कित्याक म्हळ्यार ते अनडिझायरेबल, ते त्रास करता तशीची. बट कितें जाता, प्रॉपर उज्जो जाय जाल्यार इन द बिगिनिंग थोडे स्मोक आम्ही टॉलरेट करचे पडता. तशी टॉलरन्स आम्ही दवन घेवन आपणाले जो काम आसा, वन हॅज टू एक्सेप्ट वन्स ड्युटी. मागेल ड्युटी जो आसा ते हांवें हायर एलिवेशना खातीर एक्सेप्ट करका. आता मनुष्य जन्माक मेळ्ळा, मनुष्य जन्म मागे ड्युटी कसो न्हय. ह्या जन्मा भितर हांव ग्रहस्थ जावन ग्रहमेधी जायनासतना कृष्णाल सेवे करतना हांव कितें करच्या लागू मागीर वट्टू ऍक्टिव्हिटीजा भितर हांव कृष्णा पळोवन म्हाका अपलिफ्ट एलिवेट करच्याक हांवें ट्राय करका. कित्याक म्हळ्यार सगळे वर्णा भितर कसं ना कसं न्हय, ऑल एंडिवर्स कसं नाही आम्ही करता न्ही, तंतु भितर दे आर कवर्ड बाय सम फॉल्ट. एक नाल्यार एक फॉल्ट उरता. पण जशी हांवें सांगले स्मोक फायरा कवर केले तेन्ना अनडिझायरेबल, बट ते अनडिझायरेबल म्हण ते आम्ही सोडच्या ना. प्रभुपाद हे 48 श्लोका भितर सांगच्या लागल्यात. सहजम कर्म कौंतेया सदोषम अपि न त्यजेत. न त्यजेत सोडनाका. तुगेल जो कर्म आसा ते तू सोडनाका. क्षत्रिय म्हळ्यार तुगेल वायलन्स कर्म, तांकां मारची कर्म, धर्म प्रोटेक्ट करची कर्म, तुगेल कर्म तू सोडनाका. थोडे अनडिझायरेबल कितें असल्यार भी कसं करका की ते फॉल्ट आम्ही फाइंड आउट कर नसतना जो आमकां कर्म करच्याक हे मेळिल्लें उरता तो आम्ही कोर ते कर्म आम्ही कसल्या करचे, टू गो टू कृष्णा विच इज प्रिस्क्राइब्ड. कसं करचे जाय आम्ही काम विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन शास्त्रा. आता मनुष्य जन्मा खातीर कसं ने काम, सो ते काम आम्ही कोरन आमगेले एलिवेशन आम्ही ट्राय करका. वयर उठच्याक आम्ही ट्राय करका, उठून खंय वच्चाक कृष्णा लागीं वच्चे आम्ही ट्राय करका म्हण हांगा सांगिल्लें आसा प्रभुपादान. सो प्रत्येकान आपापले कर्म सारखे करते गेल्यार केन्ना ताका हातू भितर ऑब्स्टेकल येनाची. आनी आमगेले एम कसो नुका, टू रिकनेक्ट, टू कनेक्ट विथ कृष्णा. हे आमगेले एम उरचे जाय. हांव हे करच्या लागला मागेल सेन्स ग्रॅटिफिकेशना खातीर तशी आमगेले हे मोटो उरच्या ना. आनी हांगा
मोड ऑफ वर्णास भी सांगिल्ले आसा 44 अंतू ते इल्ले हांव आय जस्ट हे ब्राह्मणा प्रिडॉमिनेटली सत्व गुण उरचे जाई म्हणटाचे 3 गुण गत असनी रजोगुण तमो गुण रजोगुण सत्व गुण ब्राह्मण सत्व गुण उरताती क्षत्रियास प्रिडॉमिनेटली रजोगुण उरताची बट थोडे तांगेल्यान सत्व गुण भी उरता कित्याक सांगलाच सांगा देवाने सांगिल्ले आसा दान धर्म गॉडली कॉन्शियसनेस उरचाय दान करचे जाय प्रोटेक्ट करचे हे सगळे तांगेले क्वालिटीज म्हणटकीर तांचे कडेन थोडे सत्व गुण आसा बट मॅक्सिमम रजोगुण आसा वैश्य रजोगुण आसा आणि थोडे तमोगुण भी आसा मनी माइंडेडनेस हे ते तमोगुण भी आहेत तांकां आणि शूद्राज तमोगुणात आसाची बट थोडे रजोगुण आसा मॅक्सिमम तमोगुण हे गुणकर्म विभाग अशें म्हळ्यार तांगेले गुणाप्रमाणे ते सोसायटीक विभाजन केला कृष्णानं आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वतीन सांगिल्ल्या भशेन आम्ही कसं वर्णाश्रम फॉलो करतात ते पहिले विचार कर का वैदिक वर्णाश्रम असुरी वर्णाश्रम की दैवी वर्णाश्रम हम कसं वर्णाश्रम फॉलो करचे जाय दैवी वर्णाश्रम सो दॅट वी कॅन सर्व कृष्णा खंयच्या वर्णा भितर उरू खंयच्या आश्रमा भितर उरू वी हॅव आमगेले सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा कडेन उरका कृष्णा आम्ही सर्व करका फायनल गोल म्हणता पळय लायफाचे ते कृष्ण उरका आता हांतू भितरी 41 to 47 पासून आम्ही वट्टू क्वालिटीज पळयले कसं कसं क्वालिटीज पळयले ब्राह्मणाल क्वालिटी क्षत्रियाल क्वालिटी शूद्रा वैश्य आणि शूद्राल क्वालिटी पळयले आणि मागीर 45 to 48 अंत आम्ही पळयले की प्रत्येकान आपणापणाल ड्युटी करका दुसऱ्याल ड्युटी करची न्ही हांव लॉयर जाल्यार हांव लॉयराली ड्युटी करका हांव डॉक्टराल ड्युटी करचे ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका गतूर ना तेची आमी शिकचे जाय मागेल ड्युटी हांव सारके करून कृष्णा म्हऱ्या वता हे आमगेले कॉन्शियसनेस उरचे जाय मटिरियल कॉन्शियसनेसाच्यान आमी स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेसाक वी हॅव टू अपलिफ्ट एलिवेट जावच्याक ट्राय करचे जाय हे हांवें सांगिल्लें आसा इतले सांगून कसं हांव वाचिल्लें कसं आयकल लेक्चर ताजे बद्दल हांव सांगच्या प्रयत्न केले कोणाक कितें कमेंट्स या क्वेश्चन्स असल्यार विचारीत इफ आय एम केपेबल ऑफ आन्सरिंग हांव आन्सर करता नाल्यार कोणी हेल्प करीत ग्रुपांतल्यान हरे कृष्ण माताजी बारी चंद कोर्नो आयचे श्लोका वैरी आमकां सगळ्यांक मनावत तशी सांगून दिला कोणाके तरी कसले प्रश्न असल्यार डाउट असल्यार निमगे येता कोणाके नामे प्रश्न डाउट कोणाक अर्थ जाल कसं सांगिल्लें हांवें या बहुत जाले काही प्रश्न ना म्हळ्यार हांव सांगू माताजी म्हाका अर्थ जाला ಸ್ವಲ್ಪ तुम्ही या श्लोकांतू क्वालिटीज आणि चतुर्वर्णास कर्तव्य गुणा ಬಗ್ಗೆ सांगले देवोत्तम परमपुरुषाल सेव केल्यार तो ब्राह्मण असो क्षत्रिय असो वैश्य असो शूद्र असो ते इम्पॉर्टंट नाही परमप्रभूक तृप्ती जावची खंयचे काम केल्यार ते कामाचे दोष तुकून मुक्ती जाता म्हणून सांगला कसले कोणाके कसले डाउट नसल्यार मुखार सुका हरे कृष्ण माताजी मथुरा माताजी उलयता आसा माताजी कसं म्हळ्यार आता कलियुगांतू चडावत पुरजन शूद्रची म्हणून सांगतात प्रभुपाद पळयवा क्षत्रिय बारी उणे वैश्य
मेळच्या पुराचे बट ऑलमोस्ट शुद्राची म्हणून असताची आम्ही बट तो आम्ही शूद्र जावन आता साधारण प्रभुपाद सगळ्यांक ब्राह्मण करता जानू घालता या करता बट स्टील आम्ही शूद्राल काम करता असताची म्हळ्यार आम्ही वी आर वर्किंग अंडर somebody for some remuneration करता आसाची वैवा सो सगळं म्हणताना ऍप्लिकेबल जायना म्हणलेता प्रीचिंग वी शुड डू आम्ही शूद्र स्टेजान तुम्ही आसाची जाल्यार आम्ही ते फुडले वैदिक त्या स्टेजाक आत्ता स्टेजाक मस्त डिफरन्स आसना वय तश म्हणून सांगता भक्ती सिद्धांत सरस्वती सांगतात ती दैवी वर्णाश्रम फॉलो करता म्हळ्यार कसं न्ही वॉट एवर वर्णात आम्ही आसाची आम्ही आमकां कृष्णा बरोबर लिंक करता म्हणून आम्ही वट्ट शूद्राची आजकाल आम्ही शूद्र जालना जाल्यार वी कॅनॉट स्टे वय न्ही आम्ही एक ना कोणाल तरी कृष्णाल सेवे केल्यार कृष्णदास जाताची ना जाल्यार आम्ही वट्ट लोकांक सेव करते आसाची सो वी आर शूद्रास वी आर सर्विंग ऑल सोसायटी होल सोसायटी कळव्या हे कसं आम्ही सर्व करना सेन्स ग्रॅटिफिकेशन घेनासतना ते कृष्णाल सर्विस आम्ही यूज केल्यार ते वर्णाश्रम आम्ही फॉलो केल्याशी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा प्रभुपादल क्लास आयकुच्या लागले तांतूं सांगिल्लें आसा की वॉट एवर वर्णास वी आर इन आम्ही कृष्णाक प्लीज करच्या कृष्णाल सेव केल्यार ते क्वालिटी आमगेल भितर येता म्हणून तशें म्हणून शूद्रा बी प्रभुपादान वैष्णव केला वैष्णवाज आर बेटर दॅन ब्राह्मणा म्हणता प्रभुपाद हरी बोल माताजी आणि कसं नाही तुमगेले इनपुट जाल्यार दिवेत माताजी तुम्ही सिनियर डिवोटी आसाची मे बी माय नॉलेज मे बी लेस सो तुम्ही इनपुट दिवेत बारी चंद कोण एक्सप्लेन केला माताजी दंडावत प्रणाम तुमका आणि नरसिंह आरती